दीस मंगळार, मार्चाची 10 तारीख 2026. पहिले मसाप, दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 3 वळ 25 आणि 34 तावन वळ 43 पर्यंत. आजरिया उज्यामध्ये उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इसाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर, तुजी काकूळट आमचे वयली काडिनाका. मळबाच्या नखेत्रां सारकी आनी दर्यावेळेचे रेवे सारकी अगणीत संतत तुवें तांकां भासयल्ली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपर्वा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी खालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुष्ट शेळयांच्या होम बलयां भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानवो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामोळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळटीन आमकां आसले. तुज्या विस्मीत कृत्या प्रमाणे आमकां निवार आनी तुज्या नांवाक सुम्या महिमा जोडून घे. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 25 4-5 AB 7 BC 8 आणि 9. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर, सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी, सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हर, म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव, तुंचो म्हजो तारक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरून आसा. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर, सर्वेस्परा. उगडास कर, सर्वेस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण केदींच विसरनाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग, म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर, सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतरांक सुकाना तो. वाट चुकतल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. खालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता. तुपल्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. श्लोक. तुजे काकुळटीचो उगडास कर, सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटीं येया, कित्याक हांव भळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळ 21-35 पर्यंत. तवळ पेद्रून जेजू सरशी येवन विचारलें, सोम्या, म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बोक्सिजे? 7 फावटींगी? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्ही, बगार 7चे 70 फावटी. सर्गीचे राज अशें म्हणयेत,
एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचे लेक घेवंक खुशी वेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच कोरडांनी ताका देवें आसलें एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हणून आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची हुकूम जाली. थवळ तो साकर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. धनी साकराचेर मोव हाडलो आनी ताचें रीण माफी करून ताका वसूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसले. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. थवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं पोरांतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आशिल्लें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या हातीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाब तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मायनस आनी मायनस गुण सिताना प्लस जाता. पूण नैतीक शास्त्रांत 2 चुकी 1 प्लस जायनात, पूण 2 चुकी जातात. चुकी करचें मनशा स्वभाव, पूण बोगसूचें दैवीक स्वभाव. वांजेलांत पेद्रूचें लेखपाक एक जाल्यार जेजूचें लेखपाक वेगळेंच. पोरन्यासोल्ल्यान 7 फावटी बोगसूचें वर्तें जावन आसलें. पूण जेजूची नवी शिकवण आमी बोगसूचे विशीं लेख दवरूंक असाध्य. आमी सदांच लेख मीत नासतना बोगसीचे म्हणटा. 7 फावटींनी 7चे 70 फावटी बोगसीचे. जॅक्सन ब्रावन सांगता, आमचे तें असो 3 विशेश संगती आमी केदींच होगडोव नजो: मोग, मागणें आनी बोगसाणें. मदर तेरेसा सांगता, तुका मोग करूंक मोन आसा जाल्यार बोगसूंक तयार जा. C.S. लुईस सांगता, क्रिस्तांव म्हळ्यार हेरांक बोगसूचें. कशें देव आमकां बोगसिता तशेंच आमी हेरांक बोगसूचें. नेल्सन मंडेला सांगता, बोगसाणें आमच्या आत्म्याक सुटका दिता, आमचे मतीचें भें पयस करता. अशें बोगसाणें आमच्या जिविताचें व्हडलें हातेर.